मोगाचनो आमी जावन आसांव पळयणारी ह्या संवसारांत. पळयन आमी करतना आमकां हर एकल्याकी एक निर्दिश्ट डेस्टिनेशन वा वेसो जागो म्हणून आसता. जावं बेंगलोर, गल्फ, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया वा न्यूझीलंड. आमी वचोंक आसच्या त्या जाग्या प्रमाणे आमची तयारी चलता. म्हणजे आमी बेंगलोर वयचे जाल्यार एक सूटकेस आनी तातूंत आमची मुस्तायकी. गल्फाक वयचे जाल्यार 2-3 बॅगां, सांगात आयिल्ले दुकरा मांस, अशें आमची तयारी आमी करता. हाचे शिवाय कानुनांक संबंधिल्ल्यो विशयी आमी पळोवन घेता. दाखल्याक गल्फांत आसलेल्या गांवांक वेताना व्हरोंक नजो आसा तसल्यो संगती वा वस्तू, म्हणजे थोडीं वखदां, गुळयो आमी वरिनाशें सत्राय घेता. आनी दुकरा मांसा विशीं इल्लें चड जागृतकाय सांबाळता. तितलें मात्र न्हय आसता पासपोर्ट, विजा, ECNR अशें जायत्या संगती विशीं आमी जागृत रावता. ह्या विशयांत आमकां सक्तांक बरें करून कळीत आसा. तशेंच आमच्या जिणे पळयणारी आमकां एक डेस्टिनेशन वा आमी वचून पावचो जागो म्हणून आमकां आसूंक जाय. कोणी एकलो म्हणूंक पुरो फंड वा सेमिस्त्र आमकां डेस्टिनेशन म्हणून. पूण जेजू क्रिस्तान खुद्द त्या फंडा उपरांत जिवीत आसा म्हणून तिसऱ्या दिसा जिवंत जावन उपरांत सर्गाक सोडून आमकां त्या सर्गाची वाट ताणें दाखयल्या. आतां सर्ग आसा म्हणटाना यमकोंडी आसा म्हणून आमी समजल्या. सर्गाक वचाचे तर कितें करीजे म्हणून पळोवचें तर जेजू क्रिस्तान आपल्या उजव्या कुशिल्ल्या सोराक मोरणांच्या घडये जेजू संगी रावोंक अवकाश मागतना जेजून ताका सर्ग बसयल्ले जावन आसा. तर आमी हर एकलो आमच्या मोरणांच्या घडये जेजू कडेन आमची पातकां सगळीं वळखून ताच्या गोपांत रावोंक अवकाश विचारल्यार आमकांय जेजू म्हणूंक आसा, खंडीत जावन तूं म्हजे संगी आसतलोय. पूण आमचें मोरान केदाला येता म्हणून आमकां कळीत ना देखून हर एक फावटी आमी जेजू कडेन अशेंच मागाचें. जावंक पुरो सकाळीं उठल्या तक्षणा, दनपारां जेवच्या पयलें वा राती न्हिदोंक वयच्या पयलें, जावं पुरो फांत्याची गांठ जाताना, जावंक पुरो दनपारां 12 वरांची गांठ जाताना वा सांजेर आमोरेची गांठ जाताना. गांठ आमकां ह्या दिसांनी आयकना तरी तो वेळपूणी आमकां कळीत आसता. हाचे शिवाय न्हिदोंक वेताना आनी आमकां केदाला अवकाश मेळटा, वेळ मेळटा अशें निरंतरी जेजू कडेन अशें आमी मागाचें. देवान दिल्ले 10 उपादेश आनी ताच्या पुता जेजू मुखांतर दिल्ले 2 उपादेश आमी पाळता तर आमी जेजू संगी आसतले अशें आमकां फावो जावच्याक पवित्र आत्म्याची मजत आमी हर एक फावटी मागया. आमेन.